हरिओम सकडांकई रामकृष्ण हरी कार्यक्रमाक स्वागत करता सर. आज आमगे लुटो साथी नागेंद्र भट मोडबिद्री पटपाम तुमका हे कार्यक्रमा स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. तुमगेल हे एक भजनेचे एक जीवन भजनेंतू तुमका एक आसक्ती येवका जाल्यार कोण कारण म्हळ्यार तुमगेल बाल्यांतू कशी ते एक भजने विशयार तुमका एक आसक्ती येयली म्हणून आमकां तिळसिता. ಖಂಡಿತ. प्रत्येक चेडवांक आवसूचे ಮೊದಲ गुरु कೈ तशी सान प्रायरीची ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ घर आमगेले वैदिक कुटुंब 5-6 वर्ष म्हणतानाची नगर भजने पुरा आमकां पळोवचें काय भाग्य तो जोटो अम्मान वसरा घरकड भजन करतना होतो ते पुण्मा म्हणून एक लस पुंडलिक शणै भागवत मैनेजरू आमगेले भजनेंचे भीष्म तो आपयतास वस नगर भजने वस जागृतेर तांकां हाताक दवरून वस. तशी एक 6-7 वर्स प्रायरीची पेंटा नगर भजन वचचें साळेर भजन म्हणचें अशी भजने भितर विशेष आसक्ती त्या ವೆಂಕಟರಮಣ देवाल सानिध्यारी म्हाका मेळ्ळां एक मिगेल भाग्य म्हूण लागता. तशी जी तुमी कितले वर्सां म्हळ्यार तुमगेले कितल्या प्रायार तुमी भजने साळेरी एक तुमगेले वच्चाक सूर केले म्हणून आमकां. वय भजने साळेरी साधारण 8-10 वर्स प्रायरीची आमकां भजने अवकाश मेळटालो तेन्ना दुकुनीची आमगेले मालगड्यान आमकां सांचेडवांक भजन म्हण रे गोत्तशील म्हण म्हणून केशवा माधवा म्हण नमो भूतनाथ म्हण सांगून आमी म्हणटा वताची आमकां एक नमने धैर्य येयलें प्रोत्साह मेळ्ळो. तशींची परगांव भजना मंडळी वरचे एक मस्त एक थंय अवकाश आशिल्लो. साधारण 8 क्लासा आसतना फर्स्ट टायम म्हज्या लायफान तो आमगेले देवस्थानाचे मॅनेजरू आनी भजनेंच्यो भीष्म भागवत पुंडलीक शणै म्हूण सांगून ताणें आमकां फोंड्या मंगळूर आपोवन व्हरून भजनेंचे परगांव वचचे अवकाश प्रथम भारी हायस्कुला आसतना मेळ्ळेलो आसा. तशींची आपास घरकड आपोवन हाडून बागेल काणू बटीन माये तुगेलें चल्ल्याक पण आपास घरकड हाडून सोडला म्हणून तितलो आमगेले पळय काळजी दवरून केलेलें तें आज थंय निरंतर तांतू भितर संतोष पाविल्लो आसा. तशें तुमी प्रथम जावन चमकलेले भजने म्हळ्यार भायरी भजनेक तुमी मंडळी तर्फेन चमकलेले फोंड्या मंगळूर तुमकां थंय खंयची तुमगेले प्रथम भजन म्हणून तुमकां उडगास जाल्यार एक आमगेले वीक्षका खातीर एक भजन. खंडित आमगेलो मिगेलो मुख्य गुरू आवसूल नंतर पुंडलीक शणै म्हणून सांगून पुण्मा म्हणून देवस्थान मॅनेजर मेळ्ळे नंतर तांकां सहज जावन भजना मंडळीचे भजने कार्यक्रमाचे उत्सवादी कार्यक्रमात जबाबदार तांगेलेवर पडटा. तशें हांव ताणे म्हणचे भजन नुडी गोविंद गोविंद हरिनाम म्हणून सांगून ते तुमी प्रथम जावन ते फोंड्या मंगळूर साळेरी म्हण रे तूं म्हणता तूं म्हण म्हणून सांगिल्लें हांवें तें प्रथम भजन तीच मिगेली तें एक हांगा प्रस्तुत करता. बारी संतोष जाता. हंसध्वनी रागार आसा बारी सरळ सुलभ भजन. नुडी गोविंद गोविंद हरिनाम नुडी गोविंद गोविंद हरिनाम मन कानंद नंद सुखधाम मन कानंद नंद सुखधाम नुडी गोविंद गोविंद हरिनाम राम नाम रस सेविसिदा राम नाम रस सेविसिदा मुख्य प्राण सदा जीविसिदा मुख्य प्राण सदा जीविसिदा ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಸನಾತನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಸನಾತನ ಧ್ರುವ ಸುಂದರ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನುಡಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾಮ ನುಡಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾಮ लोक पावना सुंदरा लोक पावना सुंदरा गीतामृत महा
सागरा गीतामृत महासागरा कमलनाभ वसुदेवात्मज कमलनाभ वसुदेवात्मज पुरंदर विठ्ठल प्रिया श्रीधरा पुरंदर विठ्ठल प्रिया श्रीधरा नुಡಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾಮ मनकानंदानंद सुखधाम नुಡಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನುಡಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನುಡಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿंद हरिनाम हरी हरी भारी भारी एक खुशी झाली तुमगेले एक भजन ऐकून धन्यवाद तशीच आता निमगूच जाल्यार तुमगेले भजने मंडळी तुम्ही प्रथम जावन व्यंकटरमण भजना मंडळी देखून भायरी एक भायल गांवांत एक तुम्ही भजन केलेलं अनुभव तुम्ही सांगले तशी तुमगेले थंय मुडबिद्रेन तुम्ही आता मंडळी सदस्य जावन आसात कितले वर्ष देखून तुम्ही मंडळी सदस्य जावन आसात म्हणून आम्ही निमगोयत की खंडित संतोष आता म्हाका आतां प्राय 63 कंप्लीट जाले 8-10 वर्सांनी ते भजनेन तूं सक्रीय जावन हांव साळेर भजनकी परगांव वचकी म्हळ्यार सादारण एका 55 वर्स दुखून ते व्यंकटरमण भजना मंडळीच्यो सक्रीय जावन आनी मस्त अवकाश मेळ्ळो आसा मस्त परगांवांक भजनेचे आमकां लागला आसा खंयचेय अवकाश हांव सोड दिनी म्हळ्यार प्रथम प्राशस्त्य म्हगेलें प्रोफेशन सोडून कॅनरा बँक आशिल्लो तें प्रोफेशन सोडून सांजे जाल्यार सांजे रात्री जाल्यार रात्री भजने वता आशिल्लो तांचो मस्त एक आनंद मेळ्ळो आसा तशी निरंतर आमी एका 40 तुकून 50 हांगा गांवांत परगांवांत भजना मंडळी घेवन वता ती चडा वता 99% हांव मुडबिद्रे गांवां आसतना तांचो एक सक्रीय जावन तांचो भाग्य विसरलेलेंचें म्हगेलें एक भाग्य म्हणलें कितले वर्स देखून तुम्ही आसात म्हणून वय साधारण तेंचे म्हगेले 63 म्हळ्यार साधारण 8-10 वर्सां म्हळ्यार 50 दुखून 55 वर्स तूं तुम्ही 55 वर्स देखून निरंतर सक्रीय जावन आसा ती तांचो तशी मस्त संतोष आणि तुमगेले एक जीवनेचे एक अनुभव म्हळ्यार भजने निमित्त तुमका जीवनेन तू एक कसं एक विशेष जाल्लेले एक तुमगेले एक चेंजेस म्हणटा ती भजने निमित्त तुमकां मेळ्ळेले एक आनंद आणि एक अनुभव एक सांगता ಖಂಡಿತ ಏಕ ಭಜನ ಸ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವೋ ರಂಗ ಮುಣಸು ಕುಲಕೋಟಿ ಮಳ ಕಸ ಮಳರಿ ಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮಿಳಲ ಜೀವನ ಅಂತು ಸಾನ ಸ್ಥಾನ ಅವಸುಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ आमगेले देवस्थानाचे आमगेले हिरिय भजना मंडळी सदस्य तांगेले प्रीती संस्कार आनी तांगेले प्रोत्साह ताजे निमित्त मना एक संतोष वो एक अवकाश सकडा मेळना देवस्थाना सुद्धा आसा आमी निरंतर भजन जावका तांगेले मेळका म्हणून सांगून ते निरंतर करता गेले खंय आमकां उण्यापणी येनी आमगेले गौरव आमगेले कुटुंबीय गौरव भजना मंडळी कीर्ती वाडता आयली ते तांतू अर्थ हिरिय सदस्य जावन आसा मिगेले उत्तरा माल दिवन मिगेले मिगेले कोण धाकली कोण आसा ती तांणी हांव एक तांकां एक रोल मॉडेल म्हणून तांणी म्हाका तितली प्रीत करतात एक शिस्तू जावो एक मालगड्यांक एक रेस्पेक्ट दिवचें देवस्थाना भितर चेडवांक एनकरेज करचें सांज चेडवांक तांगेले इन्स्ट्रुमेंट आसो हार्मोनियम आसो तबला आसो तांकां विशेष प्रोत्साह दिवन साळेर तांकां युवा पिळगेक तुमी मुखार सून येवकार म्हणून तांकां एनकरेज करचें ताका तांणी आमकां रेस्पॉन्स दिवचें ती बेळवणीक आयिल्ली पळयतना भारी संतोश जाता मनाक खुशी दिसता प्रति गांवांत आमकां एक विशेष मर्यादा आमगेले भजना मंडळी शिस्तू आमकां सान प्राय दुखून साळेर बसतना एक मुंड आड न्हेसून येवका आमगेलो रघुवीर शेणे म्हणून आसा तो देवस्थाना मॅनेजर कम ट्रस्टी येतात तान म्हणचे आमी एक शिस्तू करता आमी RSS कशें एक शिस्तूबद्ध जावन एक समवस्त्र घालता तशींच एका आड न्हेसून खांद्यार एक शाल शिस्तूबद्दार बैसका भजन म्हणका भक्तेर भजन म्हणका भजने वेळार खंय गमन ताकडे जनज अकड तकड पळोवचें शिस्तार करका तें मुख्य जावका जाल्यार विशय म्हणून ते आज ते निरंतर कोण आज आमगेले भजना मंडळी लायक कीर्ती आयल्या वय म्हणून रेडी आमगेले ऐक्यमत्य प्रीती ते व्यंकटरमणाला हनुमंताला अनुग्रह आणि एकले एकले वेरी विशेष आमकां प्रीती चांग जावका आमगेले भजन म्हणलें तशें तांची विशेष आसक्ती निरंतर ह्या वर्सा तशें अनेक वर्स चड आसक्ती नवे भजन शिकचें अनेक मंडळीचे भजन ऐकूचें आमी इम्प्रूव जावचें असेल तो संतोष ते एक विशेष आनंद ते आमगेले जिवनांत संगीताक एक विशेष शक्ती आसा तांचे भजन एक विशेष नम भजन फील्डा कोण आसा
ताका चांग आरोग्य की देवाला अनुग्रह की कुटुंबाच्या प्रीत की समाजाच्या प्रीत की निरंतर मिळता असता आमगेल्या प्रोफेशनांत एक शिस्तबद्ध आमकां एक तांत भितर एक येवकार म्हणून जाल्यार तें भजन सहकार आमकां खंडीत आसा आनी सगळ्या पेक्षा विशेष कशें म्हळ्यार आमगेलें वैयक्तीक जिवन आमी आयडेंटिफाय कशें म्हळ्यार कॅनरा बँकाच्यो भजना मंडळीचेर वता मूडबिद्रे भजना मंडळीच्यो नागेंद्र भटमा म्हणटाना ताजे वयले आमकां प्रशस्तीची वयबा ना तसले एक संतोषचो भजन म्हळ्यार तांत भितर परिपूर्ण आमी तल्लीन जाल्ली म्हणून जाल्यार ताज्या पेक्षा वयले आमकां संपत ना आरोग्य की मना संतोष की देवाल नामस्मरण की आमगेल्या समाजाला प्रीती बांधवी की निरंतर मेळचें एक साधन आमकां भजन भजन आता तशी भटमाम तुम्ही म्हणले तुमकां आताचे मंडळीचे सदस्य बरा तुमका एक रोल मॉडेल म्हणून तुमकां तांणी एक सांगता ती म्हणून तशीची तुमगेल संतपणारी तुमके कोणी एक रोल मॉडेल म्हणून असता ती खंडित असता तांगेल निमित्त तांगेल एक तुम्ही आदर्श की तांगेल एक भजनेचे हे तुम्ही अनुभव घेऊन तुम्ही एक तांकां रोल मॉडेल म्हणून दवरना तशी तुमगे लायफात तुम्ही सनपणारी कोणाक एक रोल मॉडेल म्हणून थिंक करून तुम्ही एक भजनेरी आसतले खंडित बरें संतोष जाता मिगेल प्रथम गुरुची पुंडलीक शणे देवस्थाना मॅनेजर जावन आशिल्लो पुण्यमाम म्हणून तो संगीतकार नाटककार भागवतू ताळमद्दळे भागवतू यक्षगान आनी स्कुलां पुरे नाटकांत ताणें पुरे पात्र परिचय नाटक बरोवचें खेळोवचें मिगेली वेर एक विशेष प्रीती कसा म्हळ्यार हांव सान प्रायरीची ताका लोट भजने वतालो देवस्थानांत पुरे कामांत भजना दिवटीक धरची की बास्केट धरची की तेंपरे धरचें विशेष प्रीत ताणें मिगेल वेर दवरलाली भजन शिकयलें म्हाका मिगेल कारणान म्हणयलें भजन मात्र न्ही विशेष संदर्भात स्कुलां भितर स्पर्धेक देशभक्ती गीते विशेष कशें भजन हें सांग तूं तुका फस्ट प्रायज मेळटा म्हण तूं म्हूण सांगून तळे येयलें की ताका रूम वचून बैसून ताका येद्र आमी तें म्हणू ताका लागीं शाहबास म्हणून सांगून घेवन हायस्कुला वा कॉलेजा मस्त प्रशस्ती मेळ्ळेलो आसा तो म्हाका रोल मॉडेल भागवत पुंडलीक शणे तशेंच तुमी प्रशस्ती प्राइज मेळ्ळेले म्हणून सांगले प्रथम जावन तुमी तुमगेले स्कुलाचे एक स्टुडंट जावन आसतना संगीले प्रथम भजन खंयची तुमकां उडगास आसा की आसा तें नमो भूतनाथ नमो देव देव म्हणून सांगलें एक भजन मेळ्ळेलें आसा ते आमगेले मुखार आतां संगीत आमकां म्हळ्यार एलिमेंटरी स्कुलांत आमगेले शेनवार भजन आसता आशिल्ली ते भजनान तूं आमी थंय स्टेजार बसून भजन करता आशिल्लें भजन म्हणून काम म्हणून सांगून थंय तें एक तें म्हणर स्कुलां भितर सगळ्यांक सुलभ जाता म्हणून सांगून तशी एक ताजे एक दोन लायन नमो भूतनाथ नमो देव देवा नमो भक्तपाल नमो दिव्य तेजा नमो भूतनाथ वाह मस्त एक भितरच्यान एक फील कोण म्हणतात तुम्ही उडकास येताना ते आमगेल भजनेन तू आजची एक एक संतोष तुम्ही कसं म्हणले आनंद मेळटा म्हणले हे एक ते एक भजनेचे एक अनुभव तुम्ही घेता घेता ते भजन म्हणतात नाही बाबा खंडित इथं म्हळ्यार भजन रचन करताना तांणी एक तांचे भितर लायक एक अर्थ घालता ती ताजी भावार्थ आमी मना वेल्ली म्हणून गेल्याडी ती भजन आपणितलं काय आमगेल्या तोंडांत कोण मधुर रुपार येता म्हणून मिगेले अभिप्राय ताजे साहित्य पळया ती तांतू इनवॉल्व जाता तांतू इनवॉल्व जाल म्हणून ताका एक भाव येता ते प्रति एक शब्दाक एक जडावण येता देवा एद्राकाचे आमी एक मागील देवाला मागील म्हणके वेंकटरमण म्हळ्यार वेंकटरमण मोगार आमी चरडा आपयला म्हणके ताका आपोवचें सुजीन स्वाम्यान म्हणून आसा चरडा आपयला म्हणके मोग करा देवाक देव पावता खंडीत तें हांव आज इतलें धैर्यार हांगा भजन म्हणटा एका खंय वताना एक भक्तीर भजन म्हणटा म्हणून जाल्यार तें एक हांव मनान दवरलेलें आसा देवा लागीं तुमी भजन करतना चरडा लागीं उरलेला म्हणके कोण देवा प्रार्थना कोरका भजन करतना तागेले वैभव संतोशार म्हूण कराय तेन्ना आपणितल्या कशी भजने भितर एक तल्लीन जाता ती ताजी आमकां गोडी मेळटा तो संतोष मेळटा तें निरंतर हांव मनान दवरलेलें आसा तशीच आतां युवा पिळगेक आनी येवची जनरेशनाक तांणी आतां तांकां एक मोटिवेशन जावं तुमगे सो तुमी कसन सांगू इच्छा भोवता आमगेले युवा पिळगेक भजने बगे युवा पिळगे विशय उलोवचें म्हणजे जाल्यार भारी संतोष दिसता कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या गांवांतूची एक 8-10 जन चेडूं आसा ती
भारी एक विशेष रीतीर कसं म्हणणार आहे पुढे दुखून त्यांनी एक चरडूपणार कसं की एक आमगेले भजन मेळ करून आशिल्ली ती त्यांनी एक मॅच्युरिटी ना आशिल्ली आता पुरे एक मॅच्युरिटी येवन 20-22-25 वर्सां चरडू आसा ती विशेष एक सिरियसली तांणी भजनेंतू देवस्थाना एक्टिविटीज अंतू तांगेले एक इन्वॉल्वमेंट मलगड जावन आशिल्लें मिगेल तसलें एक मर्याद दिवची मर्याद दिवन उरलाचें आमगेले उतरां मोल दिवचें पळयतना खुशी दिसता ताका कारण कसं म्हळ्यार आमी तांकां एनकरेज केलेलें आसा तुका हार्मोनियम कोता सर तूं बैस रे वाज्जी तूं इम्प्रूव जाता हांव अशींची साळेरी इम्प्रूव जाला आनीक कोळाल वाजयतालो आसा वाज्जी तूं आमकां साथ दी लायक एक भजनेक एक आनीक एक रंजकता येता म्हणून तशी त्या चेडवान ताच्या फिल्डां भितर हांव दिलेलो प्रोत्साह तांणी प्रीत मिगेल प्रीत दवरून इम्प्रूव जालेलो आसा आज तांकां हांव सोपूं सांगता ती बट माम तुम्ही प्रत्येक सांज चेडवांक थंय साळेर बसून भजनेक की तांकां गोतशिल्ली विद्या की एक हार्मोनियमा की तबले की कोळाल शिकताले की तूं वाज्जी तूं समजता म्हणून सांगून एनकरेज केलेलें तुमकां विसरूं ना म्हणून सांगून आमी अशें प्रोत्साह दिवका आमी म्हणयता आमगेले पश्चात तांकां आमी अवकाश दिवका पुतूर नरसिंह नायक मामान एक फावटी सांगिल्लें आसा आमी फुडें दुखून म्हणटा आशिल्ले रे आतां कशें म्हळ्यार कोण नव बसला पळय मनीस युवा पिळगे तांकां अवकाश दिका तूं ह्या म्हण रे लाग येता हांव असो भिवून तूं म्हण म्हणून सांगून तो म्हणटा म्हणटा इम्प्रूव जाता ताका एक उमेद येता सो आमकां तेन्ना युवा पिळगेक वट्ट करून आमगेले मेळोवचें जाता विशेष जावन कसं म्हळ्यार कोरोना समयार हांव एक सांगता गेल्लो विशय हो मुडी भितर एक 5-6 जण आमगेले युवा कलाविद प्लस टेक्निकली आयच्या माध्यमांत भितर पळय युट्यूबां भितर तेका कशें पुरे करता म्हणून सांगून तांणी आमगेले एक मुडी भितर एक हिरिय आमगेले भजना मंडळी अध्यक्ष आशिल्ले उमेश कामत हांगेले ಬಗ್ಗೆ सांगूंक म्हाका भारी खुशी दिसता तांणी निरंतर 70 वर्स भजने फील्ड आसून करून आमकां एक प्रेरण जावन आशिल्ली ती आनी विशेष कसं म्हळ्यार तांणीच रचन केलेलें 200-250 कोंकणी कन्नड भजन आमगेले वेंकटरमण मेरी हनुमंता दुसु देवालवेरी रचन करून एक बूक करून ताका राग संयोजन करून चातुर्मासा समयार स्वाम्याल हातान बिडुगड करून सगळे समाज वांटिलेलो आसा ते भजन ताणें म्हणलेलें आसा त्या माम्मान आनी आमी तांतूं शिकिल्लें आसा तें एक विशेष साधन तांगेली हे उमेश कामत म्हणून तांगेले भजनामृत बूक हाडलेलो आसा तशी तांगेले पूत गणेश कामत म्हणून आसा हागेले एक विशेषत कसं म्हळ्यार तो केनरा इंजिनियरिंग कॉलेज बेंजनापदांत विशेष आडಳಿತ अधिकारी जावन आसा ताणें एक 3 वेणुपुरदोडिया म्हणून भजन या मुडबिद्रेचे संप्लीट एक समग्र माहिती आमगेले गांवचे देवस्थानांचे आमगेले एक्टिविटीसाचे पुरे हे आमगेले सदस्य कळ्ळें की तशींच पळय तुमकां विघ्नेश प्रभू गोतो अशें पळय तुमगेले एक लेवलार ते तबले भितर हांव तो मस्तना साथ दिल्लो आसा विघ्नेश प्रभू मागीर गौरव प्रभू रघुनंदन कामत अशे 4-5 जण आमगेले एक युवा पिळगेचे कलाविद अशे ते कोरोना टायमार तांणी ते समय कशी तांणी एक चांग रितीर उपयोग करून घेतले म्हळ्यार आमगेले वेंकटरमण भजना मंडळी म्हणून सांगून एक 3 वेणुपुराधीश म्हणून सांगून युट्यूबार हेच उमेश मामान केल्लेली रचन केलें भजन आमगेलकरान म्हणून तांगेले कडेन अशी एक स्टुडियो असो तांणी अरेंज करून युट्यूबार घालून तांतूं भितर आमगेले वेंकटरमण भजना मंडळीची कीर्ती कोण मने वाडली म्हळ्यार आमकां तितलो आनंद हें पुरो तांणी वट्ट करून केलेलें काम आसपा युवा पिळगे आमगेले मुडी भितर कितली एक सक्रीय जावन आसता ते म्हणून तो संतोश म्हाका सांगूंक मस्त विशेष इश्ट जाता हाका कारण म्हळ्यार तुम्ही दिलो तांकां प्रोत्साहन वय प्रोत्साह आनी ते देवाल अनुग्रह वेंकटरमणाल की हनुमंताल की निश्टेर तांणी करतात एक करा तुम्ही म्हणून आमी सांगता तुम्ही करा आमी आसा तुमगेले फाटीबला आसात तनुमन धनबल आमी दितात तुमगेलें आशिल्लें तें कशें की तुमगेलें नॉलेज आसा पळय तें करून आमगेले भजना मंडळी कीर्ती तुमगेलें कशें की कॅपॅसिटी आसा पळय त्या लयनारी माध्यमां भितर आमगेली कीर्ती वाडची तशी तुमी करा आनी निरंतर करता आयले तां एक भारी युवा पिळगेचे आमगेले तांगेले साधनांची म्हाका आमकां एक खुशी दिवची विशय आनी तांगेलो आमकां निरंतर आसका आमी कडेन तें आमकां खंडीत प्रेरण तशी तुम्ही वेंकटरमण भजना मंडळी मुडबिद्रे सदस्य जावन आसात तशी मेगेले एक रिक्वेस्ट तुमकां वेंकटरमणाल एक भजन आमकां मेल वीक्षक खंडीत भारी संतोष अनेक विषय कसं म्हळ्यार कोरोना टायमार श्री काशीमठ वॉलंटियर्स म्हणून सांगून तांणी फेसबुकार प्रत्येक गांवच्यांक ग्रुपाक इंडिविज्युअल जावन भजन म्हणचे एक अवकाश दिलेलो आसा म्हाका पक्क निवडूंक आसलो कसं जालें म्हळ्यार सप्टेंबर 6, 2020 इस्वींत काशीमठ वॉलंटियर्स एक तांगेले मेंबरान म्हाका फोन करून तूं एक 1.5 घंटो भजन म्हणूं येता ऑनलायनार खंय एकडे बसून रेकॉर्डिंग करून तूं म्हणूं येता आमी लाईव्ह घालता म्हणटा म्हाका कितलो संतोश जालो म्हळ्यार आज हांगा येवन कितलो संतोश जाला तशी तो संतोश आमकां देवान दिलेलो आसा तांचे भितर आमगेले भजना मंडळी सदस्यान आमकां घरकडेची रुमां बसून रेकॉर्डिंग करून 1.5 घंटे एक 15 भजन म्हणचे एक म्हणल्यार अवकाश आसा पळय म्हाका ते एक व्हड प्रशस्त मिगेल जिवनांत एक संतोश हांगा
तुमगेला सांग इष्ट पावता खंडित खंडित वय. आता एक व्यंकटरमणाल भजन वय वय शिक्षक आमगेलो आराध्य देव वेंकटरमण मूडबिद्रेक मूಡು वेणुपुर म्हणून नाव आसा तशी त्या उमेश कामत मामान केल्ल्या रचनेंतू कडेरी ते कसं म्हणलं नामांकित वय मूಡು वेणुपुराधीश म्हणून तशी मूಡು वेणुपुर वेंकटरमण म्हणून सांगून घालतो तो ते मस्त भजन आम्ही म्हणलेले आसा यूट्यूबार भितर 3-7-8 भजन आम्ही रेकॉर्ड केलेले आसा सानप्राय ಅದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಗೀತೆಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನು म्हणून सांगून हंसध्वनी रागार आसा बारीक चंद साहित्य संतोष हरी हांव ते देवाक खंडित उडगास करता खंडित ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಪೆನೋ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಪೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಧರಿಸಿದೆಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರಿಸಿದೆಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ರಾಜೀಪ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ರಾಜೀಪ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಿಯ ರಮಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಿಯ ರಮಣ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಶಿರಿಯರಸನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಾಸ ಸಿರಿಯರಸನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿರಿಯರಸನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಾಸ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಾಸ ಮೂಡುವೇಣು ಪುರ ನಿವಾಸ ಮೂಡುವೇಣು ಪುರ ನಿವಾಸ ನಮೋ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ನಮೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ 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 ಹರಿ ಓಂ आम्ही धनी जालें थी भजन ऐकून तितलेक आनंद जालो हे भजन ऐकून तितलेक तंतू तुमगेले त्या साहित्यांत की ते साहित्य तुम्ही अनुभव कोण मळेल्यांत की तितलेक सूक्ष्मते म्हणका ते तितले तुम्ही फील कोण म्हणला सो पपास तुमके धन्यवाद हे भजने खातीर तशीच आतां तुमगेले बाल्यादकून तुम्ही भजने कशी आयिल्ली ती तुम्ही म्हणलेलें आसा तशीची तुमगेले रोल मॉडल कोण म्हण तुम्ही ताजेर तुम्ही कशी अनुभव घेतिल्लो म्हणून म्हणलेलें आसा तशी आतांच्या जनरेशनाक तुम्ही कितले सपोर्ट आसा म्हणून म्हणलेलें आसा
आता तुमकां कडे जावन आनीक एक हांवें निमगूज कसो म्हळ्यार आतां पुरा मस्त सकड आमगेले आतां जनरेशनांत मिडिया सोशल मिडिया हें पुरा जावं का ना म्हणा कित्याक म्हळ्यार हांव यंग जनरेशनांत वन ऑफ दी मेंबर म्हणीत जाल्यार भजनेक तांतू कितलें एक महत्व आसा आनी आमी सोशल मिडियाक दिवचितले इम्पॉर्टन्स दिवका बट हें भजन म्हळ्यार एक सक्कडले लायफांत एक निरंतर जावन आसका म्हळ्यार तुमी कसं सांगू इच्छा पोवतात मोबाईल युगांत वय प्रत्येक चेडवाल हातांत एक मोबाईल केन्नाय आसता जाल्यार भारी संतोशा विशय म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ तांचे भितर लायक विचार पळयतात वय ते एक संतोष जाता संगीता संबंध विशय जावं एका समाज संबंध विशय जावं एका तांणी कसं शिक्षित असले विशय नॉलेज म्हणटा तसले विशय तशें चांग विचार आसा ते म्हाका संतोष दिसता पळयतना आमगेले हांव नोट केल्या प्रकार युवा पिढीगंतू प्रति गांवांत भजना मंडळी जावं एक देवस्थानाला येवचे सक्रिय कार्यकर्तांतू आमगेले समाजा ಬಗ್ಗೆ एक विशेष आणि देवस्थाना जाग्यार आमी कशी आसका तांगेले संस्कार नडवळिके मस्त इंप्रूवमेंट दिसता म्हाका अदर पार्ट गेटा दुखून भायर वतात तांणी घरकडे मोबायलार की कॉलेज की तांगेले एन्जॉयमेंट तांणी करतात बट देवस्थाना वाट्रा येताना तांगेले वस्त्र संहिते चंदकोन आडनसून येवचे खांद मारच्यो चंदकोन ते देवालय कार्यक्रमा भागविसूचे खांद मारचे जो भजन करचे जो ते वाडोर रावचे जो तो संस्कार देवादेन प्रत्येक गांवांत हा नोट केला पडटा लायक आसा ताका कसं म्हळ्यार तांगेले हावस ऑफ तांणी दिलेले संस्कार आनी तांगेले फ्रेंड सर्कल लायक आसा म्हणून जाल्यार सहवासा निमित्त चांग तांकां एक हें मेळ्ळेलें संस्कार मेळ्ळेलो आसा तांणी ते चंद रितीर ते देवस्थानाला येवन चटुवटी केल्ली म्हणून जाल्यार तांगेले बरें एक लायक अभिप्राय येता म्हणून तांकां गोत आसा अमके घराणीचे राव तागेले पूत तो तागेले धुव अशी तशी आनी संगीत म्हळ्यार एक पटी तांगेलें मन तांतूं गेल्ली म्हणजे तें सोणा कसं सोशल मिडिया असो कसं नाही असो डायवर्ट आणि मेन तांगेले थिंकिंग त्या संगीता वयर आयले भजने वयर आयले देवस्थाना वाठार जावची चटुवटिका तांणी मेळ्ळी म्हणून जाल्यार तांणी धन्य तांगेले घरकडचे धन्य त्या आमी स्वतः आमगेल्या गांवांत जावं परगांवांत हांव विशेष रितीन पळयता पर्टिक्युलरली आमगेले GSB समाजांत युवा पिळगे 90% हांव म्हणचें म्हणटा जाल्यार लायक संस्कार देवस्थाना चटुवटिकी भजनिकी आनी तांणी कसलें एक इन्स्ट्रुमेंट शिकचें तो कोण केकले कोणाला शिकता आसा म्हाकाय शिकूं का कोण आसा रे शिकयताले म्हाकाय भजन शिकूं का शनिवार आयतार भजने येता असले संस्कार आसा अदर सायड ಸ್ವಲ್ಪ काही सण एक 10% आमकां तांगेले केलो बॅड एक्टिविटीज आमकां दिसच्या पुरो बट त्या विशयार तांकां कसं म्हळ्यार लज्ज आसा आमी अशें करूं नज्ज म्हणून सांगून तांकां आमी मेन स्ट्रीमांत तांडून घेवका ती जबाबदारी आमगेले मडगेलेडी तांकां मोगारी सांगता वेरे योर तूं तुगेलें भजन लायक येता तुगेले एक्टिविटीज खुशी दिसता तूं हांगा मेळ बारी गंमत आसता आमगेले म्हणून सांगून तांकां आमी जालें तितलें आमगेलें मेन स्ट्रीमा मेळोवन घेतलें म्हणून जाल्यार खंडीत आमगेलो समाज GSB समाज युवा पिळगे चांग संस्कार चांग चटुवटिका चांग नांव घेवचें एक संगीत जावं एक तांगेलें प्रोफेशन फ्रंटा जावं चांग नांव घेवचें मस्त अवकाश आमकां हांव पळयता आसा ते देवाल दयेन गुरुले आशिर्वादान आनी मालगड्याल आमगेले कळमें तांणी अनुकरण करतशी तांकां देवान अनुग्रह करता म्हणून संतोषार हांव तें लेखता समाजा भितर बेळवणीक लायक आसा तशें जाल्यार आतां आमचे समाजांत तेंची भजन लायक एक रितीर चलता आसा आनी मुखार जाल्यार अशी चलका म्हणून तुमी खंडीत अपेक्षा करता इता म्हळ्यार प्रति गांवांत आजी युवा कलाविद चड आशिल्लीच मंडळी आसा ती आनी प्रति गांवांत युवा कलाविद युवा भजन म्हणटाले तबला मारताले जो आमगेले मंडळींत 4 हार्मोनियम वाजयताले आसा ती 4 जण तबला मारताले आसा ते कोळाल वाजयताले भारी फेमस 84 शिष्य जावन ताका आमी एनकरेज करता ती परगांवां व्हरता ती आनी प्रति गांवांत हांव पळयलें म्हणटा आमगेले युवा पिळगेची लायक भजन म्हणटाले कलाविदांक हें करून इमिटेट करून महेश काळे म्हळ्यार कोण म्हणून गोत्ता साजी जनांक शंकर महादेवन म्हळ्यार कोण म्हणून गोत्ता पुत्तूर नरसिंह नायकाल भजन म्हणका म्हणून सांगून शिकून म्हणटा आसत आमगेले GSB समाजा भितर पुत्तूर नरसिंह नायकी शंकर शानबाकी रघुनंदन भटकी ताजे नंतरचे मस्त युवा कलाविद जाले कार्यक्रम देवस्थाना भितर जाता आसा युवा पिळगेची मुखार येवन करता आसत ताजे अर्थ कसं म्हळ्यार तांकां उमेद आसा आनी तांकां मुखारसून येता ती आमी तांकां फाटीं बाजार म्हणून तांकां एनकरेज करचें केल्लें म्हणून जाल्यार आमगेलें काम सुलभ म्हणून सांगून म्हगेलें एक चिंतन खंडीत तशी जी इतले वेळ तुमी आमगेलो तुमगेले एक भजने अनुभव आनी एक भजनेन तूं कितले तुमगेले एक सकड जिवनांत तुमी कितले तुमकां ताजे एक आनंद मेळ्ळा
तशीची युवा पिढीक कसं पुरा तुमगेल तर्फेन तुम्ही सपोर्ट दिता आसा ती हें सकट आमगेले टू तुम्ही माहिती दिलेलं आसा तशी कडे जावन एक तुमगेले एक भजन आमी आयकूंक इश्ट पावता ती कडे जावन एक भजन सांगू न्हू हे कार्यक्रमाक हांव पुत्तूर नरसिंह मस्त भजन मस्त इश्ट पावता कित्याक म्हळ्यार तांगेलें साहित्य सुलभ आसता आनी म्हणचे राग जो तो आमचे भितर इनवॉल्व जाता तशें तागेलें एक विशेष हांव ಶ್ರೀನಿಧೆ ಹರಿಯನಗೆ ನೀನಿರುವ ತನಕ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದಕ್ಷಿಣ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಾ ಪದ್ಯ ಏಕ ಹಾವ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಾವತ ಖಂಡಿತ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀನಿಧೆ ಹರಿಯನಗೆ ನೀನಿರುವ ತನಕ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ ಶ್ರೀನಿಧೆ ಹರಿಯನಗೆ ನೀನಿರುವ ತನಕ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ ಪುಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರನು ನೀನು ಅಷ್ಟಬಂಧು ಸರ್ವ ಬಳಗ ನೀನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಅಷ್ಟಾಭರಣ ನೀನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಅಷ್ಟಾಭರಣ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರುತಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನಿರುವ ತನಕ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ ನೀನು ಒಡಲಿಗಾಸುವ ನೀನು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ ನೀನು ಒಡಲಿಗಾಸುವ ನೀನು ಉಡಲು ಹೊದೆಯಲು ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುವವನು ನೀನು ಉಡಲು ಹೊದೆಯಲು ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುವವನು ನೀನು ಶ್ರೀನಿಧೆ ಹರಿಯನಗೆ ನೀನಿರುವ ತನಕ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳುವ ನೀನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ನೀನೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳುವ ನೀನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ನೀನೆ ಉದ್ಧಾರ ಕರ್ತೃ ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಉದ್ಧಾರ ಕರ್ತೃ ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಮುದ್ದು ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮುದ್ದು ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಎನಗೇತರ ಭಯವು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಎನಗೇತರ ಭಯವು ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ
ಶ್ರೀನಿಧೆ ಹರಿಯನಗೆ ನೀನಿರುವ ತನಕ ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಸಿ ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಸಿ. ಹರಿ ಓಂ. बट माम धन्यवाद. धन्यवाद. मस्त खुशी झाली. संतोष म्हाका तुमगेले मस्त मस्त हे एक भजने जिवनाचे अनुभव आणि प्रत्येक सकट तुम्ही सांगेल असं. तशीची आम्ही मोगारी आपयताना आमगेले स्टुडिओ येवन तुम्ही जायत रे हांव येता म्हण तुम्ही आमकां सांगेल असं. तशी वापस तुमके एक व्हड धन्यवाद. अशीच आम्ही प्रति संचिकेंतू भजनेंतू मस्त साधन केलेले आमगेले मलगड्यांक पुरो अशी आपोवन हाडून आमी तांगेले अनुभव हांगा घेवचे आसा ती. तशी ताजे निमित्त हे एक युवा पिळगेक की आमगेले आनीक भजनेंतू चड अनुभव मेळका आनीक चड चड जनान हे भजनेरी येवका ताजे निमित्तान सगळ्यांकय एक समाजांत आमगेले बर जावका म्हणून आमी हे कार्यक्रम सुरू केलेलो आसा. तशीची तुमकां धन्यवाद सांगता. धन्यवाद. म्हाका भारी संतोष दिसता यूथ ऑफ आमगेले GSB हो करच्यो कार्यक्रम आसा पळय एक व्हड साधना मस्त ताळमी जावका ना बाय वय आपोवन करून हांगा शूटिंग करचें तें आमी हांगा येवन करचें आमगेलें भाग्य. आमकां एक लायक अनुभव आमी साळेर बसून भजन म्हणटा शिवाय स्टुडिओ वचून असल एक अनुभव मेळचे आमगेल्या जिवनांत बारी एक संतोशाचे आमगेले घटनी म्हाका भारी संतोश. हाजे कसं म्हणल्यार हाजे प्रेरण सगळे आमगेले समाजाक मेळो. विशेश जावन तुमी सांगला म्हणजे युवा पिळगे यूथ ऑफ GSB हाजे मस्त तांणी ताजे हें घेवका बेनिफीट घेवका ते आमगेल्या समाजा बरेपणाक आमकां कारण जावका म्हणून मिगेल तेंची इच्छा त्या वेंकटरमणाक हनुमंताक आनी आमगेल्या समाजा सर्वांक हांव संतोशार नमस्कार करून विशेष जावन तुमकां आनी हांगा आशिल्ले सगळे तुमगेले टेक्निकल स्टाफांक तांकां मस्त आभार जाता. भारी संतोश दिसता. हरि ओम. हरि ओम. तशीची इतले वेळू तुम्ही हे रामकृष्ण हरी कार्यक्रम वीक्षण केलेला का धन्यवाद.